काल आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी नॅशनल गेमीचे गोंया भितर उद्घाटन केलें आनी एकूण काल इनॉग्रेशन सेरेमनी एकूण ज्या तरेन क्राउड आनी पार्टिसिपंट तांच्यांनी पळयतकच तांच्यांनी एक समाधान व्यक्त केलें आनी एक बरो रिस्पॉन्स वायब्रंट असो रिस्पॉन्स तांकां सगळ्यां कडच्यान मेळ्ळो. आज हांव वेट लिफ्टिंगची हें आशिल्ली प्रेजेंटेशन तातूंत हांव आयिल्लो आनी महाराष्ट्र, पंजाब आनी मणिपूर, पंजाब फर्स्ट, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड मणिपूर तांकां सिल्वर, ब्रॉन्झ आनी गोल्ड मेडल हे म्हजे हस्ते दिलें गेलें. एकूण वेवस्था म्हजे बरोबर आमचे हाचे वेट लिफ्टिंगचे गोंयचे आमचे प्रमुख जे आसात जयेश नायक ते हांगा आसात आनी एकूण एक बऱ्या तरेचे ऑर्गनायज हांव पळयतालो ते वेगवेगळे हाचे एक बरी सिस्टम तांच्यांनी हांगा ऑर्गनायज केल्ली आसा आनी ताच्या फाटल्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे आनी गोंयचे सगळे वेगवेगळे असोसिएशनचे प्रेसिडेंट आनी गव्हर्मेंट ऑफिशल हांच्यांनी बरे कश्ट घेतिल्ले आसा आपल्याक दिसता. एकूण एक बरें दिसता कारण पयल्या वेळारूच गोंया भितर नॅशनल गेम जाता आनी काल आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन सांगिल्लें आसा की बाय 2030 आनी 2036 ह्या देशा भितर ऑलिंपीक गेमीचें आयोजन करता आनी एकूण तांच्या भाशणांतल्यान अशें दिसून आयलें की स्पोर्ट्साक तेंच्यांनी प्राधान्य दिल्लें आसा आनी एक टायमार स्पोर्ट्साक निग्लेक्ट करणारे आज मोठ्या प्रमाणात स्पोर्ट्सा भितर एक ते सुद्धा एक वेगळेपण हे तांकां दाखोवन दिवपाचें आसा. ताका लागून तांचो प्राधान्य आसा की देशा भितर यूथ जे आसात तांच्यांनी वेगवेगळी मेडलां घेवची. आज आमी पळयतात की ऑलिंपिका भितर व्हेरी फ्यू हे आशिल्ले. आज आमची ऑलिंपीक ऑल इंडिया एसोसिएशनची प्रेसिडेंट पी टी उषा राज्यसभेचे आमचे बरोबर खासदारूय आसा आनी ती एक वेळ आसतली की गोल्ड मेडल घेवपी रनिंगे भितर. पण आज वेगवेगळ्या फिल्डा भितर वेगवेगळे स्पोर्ट्स आसात त्या इव्हेंटा भितर आमचे देशांतले भुरगे तयार जाल्ले आसात आनी ऑलिंपीक 2036 पयलीं आमच्या संपूर्ण गोंया भितर सुद्दां भुरगे तयार जातले कारण गोंय तशें आमच्या फुटबॉलाक पयलीं पासून फेमस आनी त्यामुळे आमचे गोंयचे भुरगे ह्या हातूंत तयार जातले अशें. थँक्यू सर. तुमचे कितें मेसेज आसतली गोंयच्या स्पोर्ट्स पर्सन हेका कारण कितें आसा की एक आसा की गोंया भितर स्पोर्ट्स कल्चर डेफिनेटली आसा कारण फुटबॉल म्हटल्यार तर त्या वेळाचेर हांवें पळयलें की ग्रावंडूय नासताले तरी पण खेळपी लोक ते गोंया भितर कारण त्या वेळार वेस्ट बेंगॉल, कलकत्ता आनी गोवा हांगा जुने क्लब चलोवपी मॅक्झिमम आमचे गोंया भितर फुटबॉल म्हटलें की आतां आमी पळयतात वर्ल्ड कपाक ज्या तरेन करपी एक जर फुटबॉल मॅच आसत जाल्यार जी जाता आनी त्यामुळे आतां वेगवेगळे खेळ जे आसात त्याच्या भितर एक पळयता आसतना पयलीं कशें आसलें की सगळें सांबाळून खेळप आज तशें ना तें प्रोफेशन म्हणून पळयतात आनी प्रत्येक जाण ताका त्या सिरियसनेस घेवन पळयतात आनी गोंयांत सुद्दां आमचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स आमचे मिनिस्टर हे तातूंत बरे तरेन लक्ष घालतले आनी आमचे सगळे असोसिएशनचे प्रेसिडेंट जे आसात जशे आमी वेट लिफ्टिंग प्रेसिडेंट आमचो जयेश आसा अशे सगळे वेगवेगळे प्रेसिडेंट आसात तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन तो मॅक्झिमम बेनिफीट त्या कन्सर्न मनीस जो आसा अशा बद्दल करता. थँक्यू.